चिखलेच्या उपजिल्हा हॉस्पिटलांत कर्मचाऱ्यांचो आंकडो कमी आसा। हॉस्पिटलांत कर्मचारी आनी स्टाफ नर्स घेवपाची प्रक्रिया चालू आशिल्ल्याचें वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान सांगलें। फुडले 10 ते 15 दिसां भितर ही प्रक्रिया पुराय जातलीच आनी हॉस्पिटलांत जाय तशे कर्मचारी वर्ग आसतले अशें तांणी सांगलें। जेन्ना स्टाफ कमी आसा म्हणून कळ्ळो तेन्ना आमी ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन आमचो नोटीस गेला आनी ऑनरेबल मिनिस्टरान जाल्यार जाता तितले बेगीन आमी हांगा स्टाफ घालपाचो हें करता। इवन नर्सीस आमचो प्रोसिजर चालू आसा घेवपाचो। सो म्हाका दिसता अरावंड 10 ते 15 दिसां भितर हांगा जाय तो स्टाफ हांगा मेळटलो, कित्याक हांगा स्टाफ खूब गरजेचो। हॉस्पिटल इतलें सुंदर बांदलां सरकारान, तें टोटली यूज जावप हें खूब गरजेचें। इक्विपमेंट्स ना म्हणटा ते इक्विपमेंट्स हांगा सगळे आसा। सो दोतोर एक एकदां कमी पडटा, दोतोर एक एकदां गव्हर्मेंटान काम करपाक सोदना, त्या खातीर तेंय रिक्रुटमेंट तांचेंय चालू आसा। आनी म्हाका 100% गॅरंटी आसा की ह्या 15 दिसां भितर स्टाफ नर्सीचो बी प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो। वास्कोचे MLA दाजी साळकार आणि आमचे BJPचे कार्यकर्ते सगळे मेळून ही सेवा पकोडा हे प्रोग्रामान 15 दिसाचो प्रोग्राम आमकां दिला। आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान हो प्रोग्रामा अंडर आमी मायनॉरिटी सेल तशेंच वास्कोचे एसोसिएशन विथ वास्को फूड वेंडर एक आमी लव ऑफ टोकन फ्रूट वांटले आमच्या जे पेशंट जे भाव आहे तांकां, आनी हेजेर दाखोवन दिता की आमी लोकांच्या सेवा खातीर सदांच हाजीर आसतले। सगळे वास्कोकार तशेंच आमचे ते भाव जे फ्रूट वेंडर आहे ते आमकां केन्ना उलो मारल्यार आमकां ते हेल्प करताय, हाजीर आसताय। हें बरें काम सोसायटीक तशेंच कंटिन्यू